हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें. वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडत. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ते बरीच तिडकल्ली आसा, तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूम अपडेट्स लायव्हान हांव संजना अंजुनकर तुमकां येवकार दिता. सद्चे भशेन आयच्या दिसा कितें घडलें हें जाणा जावन घेवया आमचे न्यूज एंकर्स सब एडिटर्स हांचे कडल्यान. सगळ्यान पयलीं आ समिता कुंकळकर हाचे कडेन. गोंयची उदकाची गरज भागोवपा खातीर उत्तर तशेंच दक्षिण गोंयांत मेळून 100 बंधारे बांदतले अशें परतून एक फावट उदका मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी सांगिल्लें आसा. तर गोंयांत सगळ्यांत चड पावस पडटा, ताका लागून गोंयकारांची उदकाक लागून अडचण निर्माण जावपाक जायना अशें ताचें म्हणणें. आनी दुसरी बातमी म्हणजे हालींसराक खूब तरणाटी भुरगीं जीं आसा गुळेवदाच्या वेव्हारांत घुसपिल्लीं दिसून येतात. तर तातूंत आतां पेडण्यान जर सनबर्न आयलो जाल्यार भुरग्यांची वाट लागपाक वेळ लागचो ना अशें थळावे लोक सांगतात. तेन्ना पेडण्यात आमी सनबर्न कशेंच येवपाक दिवचे नात आनी हाका थळाव्या पंचायतीन तशेंच आमदारान पुराय तेंको सदांच दिवचो अशी मागणी थळाव्या उदय महाले हांणी केल्ली आसा. ह्यो दोनूय बातम्यो तुमी सविस्तर सादाच्या बुलेटिनांक पळयात. समितान दोन अश्यो बातम्यो सांगिल्ल्यो आसा, एक उदकाची आनी एक सनबर्ना विशींची बातमी सांगिल्ली आसा. सनबर्नाक सगळे कडेन वचत थंय विरोध जाल्लो आमकां दिश्टी पडटा. तशेंच आतां पेडण्या सनबर्न जातलो अशें कांय लोक म्हणटा, पण थंयच्या लोकांचो विरोध हो कायम आसा अशें काल तेंच्यांनी सांगिल्लें आसा. तर आतां ह्या गौरीशा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. कळसा बंडुरा ह्या प्रकल्पा खातीर कर्नाटकाचे उपमुख्यमंत्री DK शिवकुमार हे केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भुपेंद्र यादवाक वचून काल मेळ्ळे. त्या उपरांत गोंयांत खुबसो बोवाळ जालो की म्हादय कळसा बंडुरा प्रकल्प जाले जाल्यार म्हादय धोक्यात येतली म्हणून. ताचेर आयज उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें उलोवप केलें. ताणें म्हटलें की कर्नाटकांत जायते मंत्री आसात, ते वचून थंय केंद्रांत मेळ्ळे म्हणून चिंता करपाची गरज ना. ही जी केस आसा ती न्यायालयांत आसा आनी आमची बाजू आसा, घटमूट बाजू आसा, ताका लागून कांयच चिंता करपाची गरज ना अशें उदका स्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलां. म्हादय ही आमची आवय आसा आनी म्हादय खातीर कर्नाटका तशेंच गोंयूय म्हणजे आपल्या वटेन जावची म्हणून प्रयत्न करीत आसा. काल कर्नाटकाचे कांय मंत्री केंद्रीय मंत्र्याक मेळपाक गेले, ताचेर आयज मंत्री सुभाष शिरोडकर हाणें हें विधान केल्लें आसा. आतां फुडें ह्या उत्तेजा कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा ती पळोवया. सध्या दिवजां गांवांनी दिवजो आतां सुरवात जाल्या, पण हालीं तेंपार जी मातयेची दिवजां आसात ती कमी जायत जाल्या. खंय तरी बाजारात ती दिश्टी पडना. कारण म्हळ्यार पितळची जी दिवजां आयल्यात, पितळच्या धातू पासून जे दिवजां करतात ती तांकां बाजारात आतां चड मागणी आसा. ताका लागून ती मातयेची दिवजां आतां कमी जायत जाल्या. तर ह्यो स्पेशल रिपोर्ट आतां तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनाक पळोवचो. आतां आमच्या गोंयांत जात्रा चालू जाता आनी दर एका जात्रेक म्हणजे दिवजां आसता आनी हे दिवजेक कांय तेंपा पयलीं म्हणजे आतां थोडी मातयेची दिवजां वापरताले, पण आतां आधुनीक काळांत ब्रासाची दिवजां वापरता. हाचेर उत्तेजान एक बातमी सांगिल्ली आसा, ती साताच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान सविस्तर पळोवची. आतां ऐश्वर्या कडेन ताचे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. आयची जी बातमी आसा, जी एक स्कॅम आनी एक जो उक्ताडार येयल्लो आसा तो म्हणजे मडगांव रावपी राजेश खरंगटे ह्याने आपल्या पुताच्या शिक्षणा लागून SBI बँकेन मडगांवच्या 75 लाख रुपयाचें रीण घेतलेलें आपले घराची प्रॉपर्टी दवरून. तेजेर पण जेन्ना तेणें आतां हें रीण सगळें पुराय केलें उपरांत तेणें जेन्ना प्रॉपर्टीचे पेपर मागले तेन्ना ते SBIन ते पेपर आहा ते ना जाल्लेले आसा आनी सो ते मेळना म्हणून तेणें मागीर उपरांत पुलिशेन कागाळ केली आसा. आतां थंयसरल्या तो मॅनेजरान तशेंच हेर अधिकाऱ्यांची आतां केस नोंदयलेली आसा. ही जी पुराय बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात. आनी दुसरी जी बातमी म्हणजे मांद्र्या खुबशे झाडांचो कत्तल करपाक सुरू आसा आनी थंयसर एक प्रकल्पा लागून झाडां कट करची म्हणून पंचायती कडेन पत्र दिलेलें. उपरांत मागीर 30 दिसाची अशी ताण रावपाची आशिल्ली, पण 30 दिसा पयलींच ताणें ती सगळीं झाडां ती कट केलेली आसा, मारून उडयलेली आसा. सो ही जी बातमी तुमी 7 PM लायव्ह बुलेटिनाक पळयात.
आमच्या गोंयांत व्हडले व्हडले प्रकल्प येता आनी ताका लागून खुबशीं झाडां जीं आसा ताची कत्तल जाता. अशेंच मांद्रे वाठारांत कांय झाडांची कत्तल जाली. ताचेर पंचायतीन आयज पळोवणी केली आनी ही जी झाडां मारला ताचेर योग्य ती कारवाय करची अशी तांच्यांनी मागणी केल्ली आसा. फुडें या सुशांता कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. आयज कॅबिनेट बसका जाली आनी हे कॅबिनेट बसकेत कांय म्हत्वाचे निर्णय घेतले. तातूंतलो एक म्हत्वाचो निर्णय म्हटल्यार डंप धोरणांत मातसो बदल केला आनी ह्या बदलिल्ल्या धोरणा प्रमाण खाजगी जमनीत आनी कोणेच क्लेम करूंक नाशिल्ल्या खण म्हालाची ई पावणी करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो आसा. आनी हे जे जमनीत जो खणमाल पडून आशिल्लो तो फाटल्या कितल्याशाच वर्सां सावन पडून आशिल्लो सो आनी तो कोणी क्लेमय करूंक नाशिल्लो. तशेंच जमीन रुपांतरणाची जी प्रक्रिया आहा ती पुराय करूंक नासली. पूण सरकारान ज्या जमनीचेर जो खणमान आसलो ताका लागून त्या जमीन धनियाक लीजय दिवपाचो निर्णय घेतला. पूण हो लीज कितले ताका दितले हाजो निर्णय पुरायपणान सरकाराचेर अवलंबून आसा. दुसरी एक म्हत्वाची अपडेट हातूनच की सद्याक तुमकां खबर आसतलें कॅश फॉर जॉब स्कॅम ही प्रकरणां गाजत आसात आनी ह्याच प्रकरणांत पुलीस खंय वेवस्थीत चवकशी करता. इंडिपेंडंट तांकां फूल रायट दिल्ली आसात चवकशीचे आनी हातूंत कसलोच पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट ना अशें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान परतून एक फावट सांगलां. सविस्तर बातमी 7 वरांचेर पळयात. आयज पर्वरी हांगा कॅबिनेट बसका जाली आनी हे बसकेन म्हत्वाचे कांय निर्णय घेवप जाले. आतां फुडें या ऐश्वर्या कडेन ताजे कडेन खंयची बातमी आहा पळोवया. इको सेन्सिटीव झोनांतल्यान 21 परस चड गांव भायर काडपाची समिती कडेन मागणी केल्या अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलें. संवेदनशील गांवांची पळोवणी करपा खातीर केंद्रीय समिती गोंय भोंवडेर आयला. समिती आमची मागणी पुराय करतली आनी सकारात्मक निर्णय घेतली अशी अपेक्षा आसा अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगलां. हाची सविस्तर बातमी तुमकां 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली. तर ह्यो आशिल्ल्यो आयच्या दिसाच्यो कांय म्हत्वाच्यो बातम्यो आनी खूब बातम्यो तुमकां 7च्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच 8:30 वरांचेर आमचे टॉप 25 आसता. तातूंतय गोंयांत धरून भायर कितें घडटा हें आमी तुमच्या मेरेन पावयता. तर तें बुलेटीन मुजरत पळोवचें. तशेंच आयज इफ्फीचो लास्ट दीस आसा. क्लोजींग सेरेमनीक खंयचे खंयचे सेलिब्रिटीज येता हे बीन आमी तुमकां दाखयतली. तर ते आमच्या चॅनलाचेर पळोवचे. इतलें म्हणीत हे न्यूज रूम अपडेट सांगात सोंपयता. कॅमेरामॅन यश आडाळकरा सयत हांव संजना अंजुनकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणांत ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बायक आनी रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा समिती आसा ती बरीच तिडकल्ली आसा. तर ते सगळे जमिल्ले आसा. हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या वेसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय म्हत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरूं नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही.